guys and welcome back again to our channel. Well, आम्ही आयज भायर सरले भुरग्यांक घेयन आसा भायर सरले. आयज आमी गेले अक्षयकारागे by like you know the guys where I grew up with. His daughter's first Holy Communion. So I've come for that. आणि Angel kisha कोड येईल ना आमच्या वरती कोडा हाडून. So feels good also at one time की बाबा आम्ही आहे म्हणून पहिले पण नाचो बी मेळटा नाचो बी मातसो मेळना आमकां. सो जस्ट लुकींग फॉरवर्ड फॉर दॅट. या विशींग हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग फॉर द चायल्ड. आनी आतां आमी वयताय चोया थिंगा आतां मातशें आमी लेट येयले कित्याक तूं जाणा हिंगा लोक सगळे लेटूय येवपाक वताय. आय एम नॉट दॅट लेट ऑल्सो. आय थिंक सो आय जस्ट फ्यू कार्स एंड स्टील पीपल वॉकिंग इन. आनी टुडे इट्स माय एंड नादियाज डे ओनली लायक आमी वील टेक द फ्लोर फॉर आवरसेल्फ. मेळटा हेका वखदाय हय हे कोण My friend. If anyone guesses like okay, I give you a small prize. Melissa तेजे बरोबर ब्लॉग केलो पळय ते आनी क्लॅतान म्हाका घात केलो क्लॅत येत म्हणा एण क्लॅत येवपाक हांव तो हुंय गेलो. सो एली फुडें गेलो हुंय गेले कितें एली पळय म्हाका गेले सांगला आपूण येता म्हणून आनी मागीर म्हाका सांगला आपूण येयना म्हणून. हय एली गे एली बार डान्स करता. हांवें तुमकां एक फावटी सांगलो न्ही हांव अक्षय व्हडलो जालो म्हणून म्हगे फ्रेंड आहलो म्हणून तिका आमी अक्षय नांव घेवन जाय एक नांव मेन्शन केलो तो म्हाका बट फामाद केलो म्हणून बशी वचय पण व्हेरी गुड गाय. आनी आमगे अक्षयकार बी गांव आहा हिंगा सगळेक मेवता. आय एम जस्ट गोईंग बॅक इन टू माय मेमरीज बॅक अगेन लिविंग माय चायल्डहूड लायक उगडास आसा सगलो ल्हानपणी कशें भोंवताले चेड्डेर भोंवताले गोरोवपा धांवताले फुटबॉल धांवताले लोकांक आठवण करून खाताले डेज खान बी ते म्हणटा न्ही पयशांनी येयल्ले दीस केन्ना मेवपा ना. आतां भुरग्यां हें चोवपाक केन्ना मेवपा नशिबू ना. So I lived my life to the full, I will say, and I'm living it again. I'm very happy to meet this family again. And that's why मुद्दम येयला हिंगा
तेका लागून कित्याक म्हाका खबर आसला अक्षिकार आमगे जायचो मेळटो म्हणून आनी जायत जाण आहा हिंगा हांव तेंका सारको ओपना बाबू तेणे म्हाका म्हणटा आपण शिटकेर भोंवता म्हणून म्हाका कळलो ना तेकाय ओपना जालो सारको बट थिंग्स आर व्हेरी नायस आतां तुमकां जाता मुखा मुखा कोण कोण येत आसतले अरे होतो एंटनी इन द मिरांडा हो तो सारको फामादी तुमी हेका वगतले साताचो न्ही कातार वांगेकानी सायबिणी कातार बी हेडे काडलोले स्वता उलयताय आमी फोनाचेर ऑफिसान पूण एकमेका केन्ना चोय नको आयज मेळ्ळे आमी सो गायज मुखार आनी दाखय तुमकां गायज आतां आमी तुका मेळयता आमगे जे गांवचे वडीलां हे सगळे आमगे गांवचे वडील दांडयेचे हेंचे फुड्या व्हडले जाला हांव तुमकां सांगना आय फील व्हेरी जॉयड म्हणजे तोंडात चोयल्यार तुमकां दिसता आसतलें आय फील व्हेरी जॉयड तेंका मेळो नायज
हे सगळे मुगेले बराबर आम्ही हेच बरा खेळटालो नाव म्हाका तुगडा सोरवले ते म्हाका पात्राशीर म्हणले but this were the guys who I used to play with. As I said, I come back again from my childhood. Thank you. So guys, काल आम्ही आलोली कुमियाकू आणि कुमिया तुमचेले आसतले ह्या ब्लॉगानू की I was so much excited. चोड कॅप्चर करपा पावलो ना हांव कित्याक first of all like you know by the time the baby she was giving a toast she gave a really nice words. आम तेन्ना पावले. Yeah, and that time only like I could not capture that she was saying that. It was beautifully what she said. Yeah, And she was looking very nice. she was looking very cute. pretty. Very cute दिसता. आणि I was more excited कित्याक हांवें तुमकां सांगलेलो पयलीं हांव चड excited आसलो because I was going to step into my childhood place to capture the memories back again. That recollected a lot of things. My emotions was like a roller coaster. I was seeing, I was talking, I was coming and telling her like, baby, what's the thing? And I was like, I think so. It's been like ages, quite long time that I have come across with so many of like the villages that I grew up on my childhood and. थोडे जाण म्हाका थिंगचो लिगन एशको Very nice people, very welcoming they were like. I mean, so every For you at least they knew. For me, I think so. This is all because of my mother. Yeah, कित्याक this credit like ते म्हणटा न्ही तुका मामा नांव तुगे एक म्हणटा न्ही भुरग्या तेगे पायचें नांव रावता तेगे म्हाजें हिंग म्हाका म्हगे मामेगे नांवार म्हाका वळखलो लायक म्हाका ते थोडे जाण आहलोले लायक आमगे वडील गांवचे सो तेणें आपले चेडे हिंगे रे म्हणपा लागले तूं कोणालो हांवें पात्रुशिना ना तूं पात्रुशिना सो ताका कितें दिलें हांव रिमागे चेडो म्हणून लायक म्हणटा माश्यान रेन्सली म्हणून तूं रिमागे चेडो व्हडलो हांवें म्हणलें ना बुशेलनाचो लायक मुगे मामा बुशीन म्हणटा थिंगा एडविना माय मॉम्स नेम इज बट ताका बुशेलनागे चेडो म्हणलें आनी लायक वय दे न्यू लायक यू नो इट वॉज लायक वेरी नायस आनी आमी तुका तूं आमकां वळखनासतलो आमी तुका वळखताय आमी तूं जाणाय तूं ल्हान आहलोलो लायक यू नो ते सांगताय थोडे जाण some of the guys they like I met couple of more few guys I think it's been that long time the names also it's just like okay it's very hard to recollect and even if I collect it also there are some of them the appearances have changed the one guy ते म्हाका फुगडाच केले आमी चोरून भोंवताले या आमी आडसोरूच काडून भोंवताले लायक यू नो आतां आमगे लेजेंडरी एक मेडयल ताका ते गेल पटाय म्हणलो पळय तेन्ना हांवें Boshi. I met for the first time. Very good. Yeah, very nice. Best people, very nice. Nobody takes for heart. कोणा इसको कितें म्हणलें केन्ना इसको येना लायक नो चोरा मोगान बेस्ट आतां गायज तेंगे हें आहा कितें म्हणटा तें फेस्तां Yes. 2nd of August Second of या August. सान लॉरेसाचें तें फेस्ताक वचपा हांव तेणी तेन्ना आनी आसतोलें लायक सी हाव मच म्हाका एक्चुअली जायत कवर करपा आहलोलें ते कुमिया मेन म्हणटा तो कुमियाचो आहलोलो I wanted to capture babies lot of what do you say that lot of our moments lot of like you know तेंगे कोण येयले कितें येयलें कितें जाता guys when we go for a vlog and people know that we do a vlogging and all आनी तेंगे video shoot बीन so this is one vlog is for us like आमी आमगे vlog करपाक वताय but it stays as a memory also for some of them like they able to see like okay what was there what happened and you know some of the stories like you know when he unsurprisingly they come up because they don't know what has happened how the shooting is done what was done what I was doing and we are doing normal vlog and in that vlog people talk अरे जाणा तो वसून तो नाचतालो तो नाचतालो तो तिगे या जेयताली and you know those comment comes like you know the people feel about us so तेका लागून तो केन्ना एक vlog एक करपाक आमकां एक बरें दिसता कित्याक it goes back again to the person whoever's vlog we are making they are attached with that emotion that okay their vlog will come and they will be able to see and share with the family like when आमगे अशें जालें म्हणटा तेंगेली family far away so but like how Wilson's thing happened Wilsonaगे ते काजराको आम केल्ले तेन्ना तेगे थिंगा his original video still did not come पळय तेका आतां ओरिजिनल येयला विल्सना रावलो आनी सो बेबी गेलो पण कितें जालें I was so much engaged with the people like who was there and I was like okay I was happy also at the same time and I wanted to enjoy and first time सांगला भुरग्यां येयलो ना आमी both the bachcha party was at home and oil night the buzz zalim because it was too hot the reason mostly what it was हांवें म्हणलें आमकां नाचो मेळटा ती नाय म्हणून but very चोड आलोलो सो तितून आनी गरमी जाताली it was very hot that day and that is I was very much busy in the daytime the Angela
आनी खूंय इव्हेंटा आहलो ते इव्हेंटा व्हरोन हाडले येता कोत्ता म्हण इट वॉज अ लॉट फॉर मी टू डू सो डेफिनेटली दे वर टायर्ड ऑल्सो दे वुड हॅव कम दे वर एक्सायटेड टू कम ती भुरगीं नको तूं भुरग्यांक कितें म्हणून आम कमिंग बट वी सेड नो यू ऑल डोंट कम यू स्टे पूण हांव भायर सोदतांच मामा फोन करून विचारल्यार आमी कॅमेराचेर चोयलें जाल्यार न्हिदलोलीं दोगांय न्हिदलोलीं सो इट वॉज नॉट लायक ओके दे वर नॉट ती एक्सायटेड पूण तिंगेल्या गोरबीन किशा तो सारकें हें कोतालोलें बट शी वूड एन्जॉय एट द सेम टायम ऑल्सो बट इट वॉज नायस बट वालन एंड फॅमिली आय रियली वॉन्ट टू थँक यू ऑल या तुमी आमकां आपयलें आनी Thank you for inviting us. Yeah. आनी जितले हो व्लॉग पळयतलो आमगे आक्षिकाय थिंगा आहलोले थिंगा तुमकां सगळें देव बरें करूं म्हणटा हांव कित्याक तुमगे मोग दाखयलो म्हाका हांव कोणा वळखलो थोड्या वळखोना बट स्टील लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट तेणे दाखयलो हांवच भुरगो म्हण आमगेलो म्हण अशें म्हाका परत हें करून आय फेल्ट व्हेरी नायस आय वॉज व्हेरी प्रावड आय लायक म्हाका आय वॉज टॉकिंग टू मामा लायक मामा ना म्हणजे तुमी जाणाय लायक आय वॉज टॉकिंग टू मामा चोयलें मागीर तुजी देशी म्हाका वखता हिंगा लायक इट्स it was nice. I was very happy, and now I'm looking forward to go for that feast also, like on second or Sandler SIA Fest. Then I hope then I had am Ponyo vegan. They used to. It was nice. It was nice. Then to Dorian be a kota dinga. It was amge kopela ko data te festa ko taringa. Tum jana amge gora ko lagi te kopela te. Very nice. But that's all, guys. That's it. Korpa kele ami. Yeah. आणि मुगे ओनली इंटेंशन वॉज लायक ओके वॉन्टेड टू सी एंड आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर विथ यू ऑल द एक्सपिरियन्स what was my inner feeling and she was the witness like she was I was going and telling her every time like baby to but कोणाको हांव त्या टायमार वळखोना जाल्यार पयलींच्यान तुमकां हांव गुन्या बक्षण मागता आय एम सॉरी फॉर दॅट बिकॉज इट्स बीन अ रियली लॉंग टायम बरो ऑल टायम जाला हांव मेळोना आनी जाय जाण चेंज जाले जाय जाण भुरग्यां बरोबर हांव भोंवलो ते चेंज जाले या वन ऑफ द गाय हू आय स्पोक आय लिटरली आफ्टर आय लेफ्ट आय रिमेंबर्ड फ्रॉम हीज आयज एक दोळ्यांतले म्हाका आय ट्रायंग टू रिकल तो म्हणटा आमी गेलोले आमी तोर बी सोदताले तूं खबर ना रे काय म्हणून तूं कितली भोंवताले एंड देन आय ट्राय टू रिकलेक्ट एंड They themselves approached to you, like many people approached, like without. लिटरली हांव जायते पाटी चोयता आनी हांव म्हणटा पासून हेच्या पयलीं पासून ब्लॉगां म्हणलोलें हाय वॉट इट गोज लायक टू एनी वन इफ यू नो समवन यू जस्ट गो एंड सो हॅलो बट वी ऑलवेज स्टँड बॅक टू सी समबडी कमिंग फॉरवर्ड एंड जस्ट हलोईंग अस लायक कोण येना चोया तो आपणाक जाप करता जाल्यार आपण जाप करता ना आपणाक जाप करपा नाका अशें करून कोताय लायक इट हॅपन्स लॉट ऑफ 99% ऑफ टायम आय सीन दीस थिंग हॅज हॅपन्ड बिकॉज लायक स्पेशली तूं कोण लंडन बी येयले या कोण लंडनसान गोंय वयताय we are same. What we were before, we are that same now also and after also. It doesn't matter who hellos first. If you have that respect and love, doesn't matter who hellos first. You just go and hello. So going be kele kana isko rota. Oh London asela. Vista choy na hello bas kotale. Actually choy tu ka. Bye kele choy na hello bas kele. Tu mai hon malni ah yeah dola ata baba kene hello isko mai ul matole. Nale otherwise it is not there in the story. But here inga hello lo inga maka apon जाप केला हांव वचपाक वतालो बट वॉट डू आय विल से हांव नांव नको काय नको आय वॉज वेटींग एवरी वन टू से लायक ओके बाबा हे काय दॅट वॉज लायक ओकोलो हे उतर म्हणलें पळय म्हाका ओकोलो म्हाका तितले इट वॉज मेकिंग मी जॉय लायक आय वॉज फीलिंग व्हेरी हॅपी बट एनीवेज गायज इट वॉज ऑल अबाउट द communion that we went it was all about it I wanted to my childhood people that I've been with yeah Jaijan Soila Sole, I'm feeling very proud for everyone. Because we have come Paulina auntie, the special Paulina auntie, Valence mom. I know her very personally, very hardworking woman. Yeah. Hope त्रास काढले humble like very humble खूप त्रास काढले आंटी न्हू हांव जाणा ल्हान आसतना कशें करून कितें आनी कितें जातालें आनी कितें करून आहलोलें तें एवरीवन सगळे भुरग्यांनी थिंगा आगासाय गायज whoever are there like of my age like who were there at that time they have seen the difficult times like कोण नुस्त्या मारपाक गेले जाल्यार नुस्तें घेवन मागीर तेगे बायल नुस्तें हिकोन गेले कोण माड काडटा जाल्यार सूर हिकोन इट वॉज व्हेरी टफ इट्स नॉट इजी लायक but today as Indian everyone established at a very good level and what I see their kids like my god they are going to next level they are getting it they are making the family go proud which is very nice guys it's very commanding and I'm very happy I'm really happy to be a part of this place that I have my roots from there and
नो मॅटर वॉट माय रूट्स विल नॉट गो. आनी हांव इतलें म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हय, रोकडो मेळटलो तुमकां हांव 2 तारखेर. सो म्हाका कांय काम येन जाल्यार परत तेन्ना म्हणल्यार हांव ट्रायंग टू बूक माय हॉलिडे. लेट्स सी हाव इट गोज. बट एनीवेज, थँक यू वन्स अगेन फ्रॉम K2 and family for आमकां आपयलें म्हणून वालेंत. आनी टू ऑल माय व्ह्युअर्स, थँक यू फॉर वॉचिंग दीस व्लॉग. इतलो मोग दिताय तुमी एवरी टायम. तुमी आमकां जायते पार्टी एप्रिशिएट करताय. थँक यू सो मच. आनी जाता तितले भाशेन आनीकूय बरे वेगळी व्लॉग करपा येतले. आनी आय एम कमिंग विथ अनदर व्लॉग व्हेरी सून with an invitation for y'all. And this invitation will be very special invitation to all my YouTube family. Yes. And I want that everyone should accept this invitation with love. Okay? Until then, stay safe. God bless you all. And my final word to say, adios. Adios.